गोमंतकाचे 62 इयर्स म्हणटा ते म्हाका दिसता सगळो प्रवास गोंयचो ऑलमोस्ट सगळो प्रवास एक राजभास मागीर घटकराज मागीर आतां जें गोंय फुडें वता आनी आयची परिस्थितीन गोंय जें कितें आसा हाजे मदीं मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्या ती मायनींग अजून सुरवात सरकार करूंक शकूंक ना. सरकार आज दाखयता की आपूण सगळ्यान बरें राज्य चलता म्हणून, पूण खरी अवस्था गोंयची कितें आसा हें सगळें गोमंतक आपले भशेन जाता तितल्या लोकांक खरी परिस्थिती दाखोवन दिता. ह्या दिसांनी जे दीस इज द पिरियड ऑफ फेक न्यूज आनी पेड न्यूज. फेक न्यूज आनी पेड न्यूजाच्या हातून इंडिपेंडंट जर्नलिजम आसप हें लोकशायेक गरजेचें. आनी गोंयांत जर लोकशाय उरतली जाल्यार फोर्थ रायट जर्नलिजम आसपाक जाय. कोणाच्याच प्रेशराचेर दबावाचेर ब्रायबाचेर जर्नलिजम हालूंक जायना. आनी गोमंतक आपले भशेन तें आज मेरेन करूंक पावलां. हें ताणें फुडें चालू दवरूंक जाय, कित्याक फुडें लक्षणां अशीं दिसतात ती लोकशाये खातीर आमच्या देशान आनी गोंयानूय बी व्हडली बरी दिसना. म्हणून म्हाका दिसता गोमंतकाक 62 इयर्सान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली ते 63rd वर्सान चड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबरात जाल्ली आहा आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते बरे भशेन स्विकारतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले हीच आमची आशा आसा. सर 62 इयर्स पुराय जाल्या तुम्ही पेपर वाचीत आसता. सो सर पयलींचो पेपर कसो आशिल्लो आनी आतां कितें डिफरन्स असो जाला पेपरान? पयलींचो पेपर मायन ओनराचो आशिल्लो. आतां मायनीच्या आनी एनवायरमेंटाच्या फावराद मायनीच्या केन्ना केन्ना विरोधान आनी एनवायरमेंटाच्या फावराद हें जालां. म्हणल्यार देर इज अ सी चेंज. पेपराची DNA चेंज जाल्ली आहा. पूण सर्वसामान्य बहुजन समाजाचो पेपर जो लोकांक बरें दिसता हें सांगता हें दाखयता. केन्ना केन्ना गोमंतकाचे मदीं अशें दिसता की गोमंतक सरकाराचेर प्रेशराच्या अंडरूय येता तें येवंक जायना. आमी ओपोजिशनान आसा आनी ओपोजिशनाक राजकारणान चड स्पेस मेळूंक जाय रुलींग पार्टी परस. रुलींग पार्टी म्हणटा ती आज सगळे एडवर्टिजमेंट आनी जे मिडिया ब्लिट्स जी चलयल्या आनी जितली होर्डिंगां घाल्या ताजेर म्हाका दिसता इतलें काम जर करचें पडटा जाल्यार खरें काम ते करनात आनी तें खरें काम करना हें एक्सपोज गोमंतकांत करून दिवंक जाय. ती आमची एक्सपेक्टेशन आहा.